माय मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. 100 कोटीच्या रोड ओव्हरब्रिजाक कांसावली आरोशी थळाव्यांनी केलो खर विरोध. हो प्रकल्प आयल्यार लोकांची वतली घरां तशेंच पर्यावरणाची जातली नाशाडी म्हणटात थळावे. भोमा तापत चल्ला महामार्गाचो प्रश्न. जाल्यार प्रस्तावित मार्गार विस्तार आराखड्या विशीं भोमाच्या गांवकारां कडेन फुडली चर्चा करपाक आपूण आसा तयार, सांगलें मुख्यमंत्र्यान. राज्यांत मंगळारा हलक्या गडगडाचो पावस, पूण बुधवारा दीस उरतलो सुको. हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां हांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. भोमकाराचे हजेरेंत आनी पुलीस गस्तेंत महामार्गाचे अभियंते आनी अधिकाऱ्यांनी भोमा फ्लायओव्हराचे शिमेची मार्किंग केली. त्या वेळार भोमा तणावाचें वातावरण निर्माण जाल्लें. जाल्यार प्रस्तावित महामार्ग विस्तारा आराखड्या विशीं भोमाच्या गांवकारां कडेन फुडली चर्चा करपाक आपूण तयार आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. काल सीएम फोटी उलयलो आनी सीएम काल उलयलो कितें हो रस्तो तसो आसतलो म्हणून आनी आतां रस्तो मिस जाता आनी फुडें देया मरे तें कितें रे येवूय फोटी हो पळय मान उमटे घालून वयता सायब तें पुसून उडय नाका त्या करताय तुम लोग ये वो बोलताय तुम जाता हम लोग केलेला पैसा हांव इला एमएलए नु सांगला बाबा आपल्या हांगा घातला वयरूय नाका फुड्याक सकयलो अरे लोक सांगताय जे आयकता तो फिजिबिलिटी वयल्यान येता. प्रस्तावित महामार्ग विस्तार आराखड्याविशीं भोमाच्या गांवकारांकडेन फुडली चर्चा करपाक आपूण तयार आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सांगलें. एकदां सायट मार्किंग पुराय जाले उपरांत आनी तांकां परिस्थिती समजल्या उपरांत ते परतून म्हजे कडेन उलोवपा खातीर येवंक शकतात अशी म्हायती हांवें तांकां दिल्या. सरकार संवादाक तयार आसात अशें सावंत हाणें मुखार सांगलें. हाजे पयलीं पीडब्ल्यूडी अधिकाऱ्यांनी पुलीस बंदोबस्ता मदीं भोमा हांगा मार्किंगेचें काम सुरू केलें. तशेंच घडणूक थळार व्हड प्रमाणात गांवकार हजीर आशिल्ले. आपल्या गांवांतल्यान उड्डाण पूल बांदपाक गांवकार विरोध करतात. ताचे बदला आपली घरां आनी संस्कृतीक दायज सांबाळपा खातीर बायपास करपाची मागणी करतात. भोमांचो सो आयज तुमी पीडब्ल्यूडी ऑफिस हय लोक अजूनही बोवाळात दवरले. अरे परत एकदा कशें आसता पळय लोकांनी तांकां परत सांगलां सगळ्या सायटीचेर मार्किंग जावली सगळें समजून तेंच्यांनी मेळ्ळें परत येवचें परत उलया चीफ मिनिस्टर रेडी आहा उलोवपाक. सो गव्हर्मेंट इज ओपन टू टॉक्स. रस्तो आनी येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन सद्याचो भोमा 4 पदरी सयत ओल्ड गोवा NH मेरेन रूंद करपाची येवजणेची घोशणा केल्या. भोमा बायपास करपाचो विचार करूंक नाशिल्ल्यान भोमकारांनी हुस्को उक्तायल्लो. ग्राम संस्कृती वाटावपाक आमी मरणय पत्कारपाक तयार आसात, पूण संस्कृतायेच्यो कुरवो आनी दायज नश्ट करपाक दिवचे नात अशें म्हणत भोमकार हट्टाक पेटल्यात. पूण भोमाची देवळां घरांची राखण करपाचें उतर मुख्यमंत्र्यान भोमकारांक दिलां. पूण आतां भोमकारांचो हक्क आनी तांच्यो मागण्यो पुराय जातल्यो वय हें एक मोठें कुवाडे. गोवा 365 खातीर समृता खणगांवकर आनी मुझैफ शेख. 100 कोटीच्या रोड ओव्हरब्रिजाक थळाव्यांनी विरोध केला. ताचे बदला अंडरपास करपाची मागणी केल्या. कासावली आरोशी थळाव्यांनी वाठारांत लेवल क्रॉसिंग 25 म्हळ्यार LAC 25 प्रस्तावित रस्तो
ओव्हरब्रिज प्रकल्पाक खर विरोध करून या प्रकल्पाचे वाईट परिणाम जावपाक शकतात अशी शिटकावणी दिल्या. हाका लागून पयलीं अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पाचेर फेरविचार करचो अशी मागणी केल्या. या रोडाक लागून घरां नश्ट जातली, पर्यावरणाचे लुकसाण जातले, लोकांकय खर त्रास जातलो असो दावो करून थळाव्या रोड क्रॉसिंगाचेर प्रस्तावित 100 कोटी रुपयांच्या रोड ओव्हरब्रिज प्रकल्पाक कासावलीच्या थळाव्यांनी खर निषेध केला. सोमारा मुरगांवच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यान रोड अधिकारी आणि ग्रामस्थांनी खाजगी मालमत्तेंतल्यान वचपी प्रस्तावित वाठाराची पळोवणी केली. हिंगा रेल ओवर ब्रिज येता. आता हो रेल ओवर ब्रिज पळय येता तो ब्रिज येता 2 लेन रोडाचो आणि ते सकयल 5 मिटराचो स्लीप रोड येता. आता तो स्लीप रोड पळय हा इज एंडिंग ऑन एवरी वन्स बॅल्कनी. ते एक गजाल जाली. तेजे उपरांत त्या घराक जो पळय कमर्शियल पळय व्हॅल्यू हा तो पयलो झिरो जाता. कित्याक तेच्या फाटल्यान रेल्वे ट्रॅक हा तेजो सेटबॅक धरचो पडटा, मुखार रस्त्याचो सेटबॅक तेका बांदचो पडटा. बट तो आतां रोड पळय स्लीप रोड पळय बांदता तेका आयज कंपाऊंड वॉल बांदपाक जाय. कित्याक तेजे बॅल्कनी कोण्यान रस्तो येता. ही कॅनॉट कीप द स्लीप रोड ओपन, जाल्यार गाडी भितर वचपाक शकता. आतां तेका कंपाऊंड वॉल बांदपाक तेका सेटबॅक धरचो पडलो म्हळ्यार तेणें कंपाऊंड वॉल खंय बेडरुमा भितर बांदचें पडलें. सो म्हाका दिसता हो आख्खो प्रोजेक्ट पळय रेल्वेन केला ऑलमोस्ट 100 crores प्रोजेक्टाचो इज नॉन फिजिबल and non-viable to the residents of Kasavli and Arosi. आणि आम्ही मागला कलेक्टराक हो एक्झिस्टिंग प्लॅन, डेप्युटी कलेक्टराक एक्झिस्टिंग प्लॅन पळय आसा तो ताबडतोब ड्रॉप करचो. की बॉब मारले रेल्वे डबल ट्रॅकिंग नाका म्हणून कितें पूण गव्हर्मेंटान प्रेशर घालून तें केलें आनी डबल ट्रॅकिंग कोडशाक लागून सुरू जालो. आतां कोड सोंपय वयता तेजी आमच्या सरकारान सर्वे करूंक जाय. रस्त्याचे देगेर पळय कोडशाचो पोल्युशन बदलान सगळ्या झाडांचेर काय जालां पळय तें पोल्युशन मनशांचे काळजान वचचें ना, लंग्सान वयचें ना, भुरग्या बाळांच्या लंग्सान वयचें ना. झाडां पाळांचेर काळें बसलां मरे सगळे रेल्वेचे आमचे कपेला लागीं आमी इगोर्जेन वयता लोकांक घेवन. ती झाडां आहा त्या झाडांच्या पानांचेर सगळे काळें मारता कोडशाचो पावडर. आतां हो रस्तो इतलो रूंद करून आतां ही लोकांची घरां इतली मोडून घालप आनी कितें गरीब लोक खंय वयतलो कितें करतलो. रोडाक तेंको येता ते बिल्ड पोल्युशन एंड दोज आर एसेन्शियल हाऊसेस इट कॅन इवन गेट डिमॉलिश्ड. सो इट बी डिफिकल्ट फॉर अस टू स्टे इन दोज हाऊसेस. So I request authority to discontinue this proposal. सण आसा एक अंडरग्राउंड करपाचो, नाजाल्यार आमचे सगळे घरान फुडल्यान सगळे वयता, भुरग्यांक खेळपा जागो ना, गाडी पार्किंगाक आमकां कांयच ना. आनी कंपाऊंड सुद्दां आमकां तें बांदून दिवपाक सारकें गॅलरीक आमचें कंपाऊंड तेंकता. मागीर आमी रावपाचें कितें मागता तुमी आतां? आमी नाजाल्यार दुसरें अंडरग्राउंड मारपाक आमकां ब्रिज नाका, आमी अंडरग्राउंड हें करपाक. हिंगा आमचे डेप्युटी कलेक्टर अलॉंग विथ रेल्वे त्यांचो इंजिनियर मंगल येयले आनी आमचे लोकांक म्हणजे तेणी दाखयलें इन्स्पेक्शन करून टेप लावन कोणाची जागो वयता तो, आनी जागो वयता तो म्हणल्यार कोणाची बॉलकां वयता, कोणाचे पावंडे वयता. म्हणजे सामकें एक बांय आहा ती बांय सोंपतली. हिंगा एक स्लीप रोड येता. सो हे कितें जाता सद्याकू एक तो तेजो मेन हे माड एम्बॅंकमेंट म्हणटाय तें हे सायडीन 70 मिटराचें आहा आनी कासाले वाटेन 160 आनी 3 मिटरांचें आहा. सो त्या जाग्यार तें टर्निंग करपाक एक स्लीप रोड करपा पडटलो. त्या सद्या म्हणटाय आमी तो नेरो करताय म्हूण एक कडेन 20 मिटर 15 मिटर. आमी क्वेश्चन मांडलें तेंच्या की तुमी हे कितको इतले नेरो कितको करतले, कित्याक व्हडले हेवी व्हेकल येतली, बस येतली, ते 15 मिटरा ते 25 मिटर जातले. त्या 15 मिटराचे ते टर्निंग जायना त्या जाग्याचेर. सो तेणी मानलें. पळयात डेप्युटी कलेक्टरान पळोवणी केल्या उपरांत कितें सांगलें ते. So basically the railway has proposed a flyover on NC25. So in that regard, I had fixed the inspection here today, basically on the request of the residents who are staying here. So railway officials were also present and they have shown them the plan of the flyover, that how it will come. So the residents have also filed an objection before me. Those hearings are pending. So
we had an inspection today and we have shown them the plan. So whether they are agreed to the plan, So as of now they are not agreeing, but hearings are under process before me. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गावकार आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक लहानसं विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. निलंबित कर्मचाऱ्यांक पालिकेची संमती नासतना परतून नेमणूक केल्ल्यान मुरगांवच्या नगराध्यक्षान आणि नगरसेवकांनी सीओचेर टिका केली. परिशदेक कळे नासतना निलंबित कर्मचारी मिल्टन डिसोजाक परतून नेमिल्ल्यान अध्यक्ष गिरीश बोरकार आणि नगरसेवकांनी मुख्याधिकारी सिद्धिविनायक नायक हाचेर टिका केल्ल्यान मुरगांव पालिका मंडळान तणाव निर्माण जाला. 2 वर्सां पयलीं बनावट प्रकरणात निलंबित केल्ल्या डिसोजाक पणजेच्या डीएमएक हाजीर रावपाचो आदेश दिल्लो अशी माहिती मेळ्ळ्या. हांवें चीफ ऑफिसराक फोन मारलो. चीफ ऑफिसराक फोन मारलो तो हांवें सांगलें का तुवें ताका हाडला काय म्हणून हांगा. तो म्हणपालो हय आपूण हाडला ताका आनी आपणाक म्हणपालो ह्युमन रायट्सासून फोन येयलो म्हणून आपूण हाडला. आनी हांवें कावन्सिलर बोबडी घालता. हांवें कावन्सिलर बोबडी घालता तांकां म्हणपालो तूं आपणाक हाडून आपणा कडेन उलयपा लाय म्हणून आपूण तें कितें सांगता. म्हणजे आतां 3 दीस जाले आनी आयज हांवें ताका चीफ ऑफिसराक म्हाज्या कॅबिनान आपयलो आनी सगळे कावन्सिलरूय हांगा आसलेले. तेन्ना ताका हांवें विचारलें आबा ताका पयलीं विचारलें हांवें तुवें ज्या मनशाक हाडला ते खंयच्या आदाराचेर हाडला. ना डीएमएक खबर ना आमच्या स्टाफाक आमच्या म्युन्सिपालिटीन कोणाक खबर आहा तुवें खंयच्या आदाराचेर हाडला. तो म्हाका इतलेंच सांगता आपणाक ह्युमन रायट्सासून फोन येयलो. आतां फोनाचेर जेन्ना अशीं कामां जाता जाल्यार आनी उरलां न्ही कितें. मिल्टन हो 2 वर्स पयलीं सबसेंड जाल्लो फ्रॉड केसीन. आमचे म्युन्सिपालिटी जायते फ्रॉड केल्ले सबसेंड जाल्लो. तो आतां हे सीओन हांवें ताका फॉरेन आसतना आन बसय चेअरपर्सन पासून तेणें कांय इन्फॉर्मेशन दिलें ना आनी ताका ते आतां तेच खुर्चीर बसयला जे फ्रॉड केलो ते खुर्चीर. म्हाका इतलें सांगपाचें आहा की लिंडन डिसोजा आमचो LDC आमकां काय प्रॉब्लेम आतां आमचो सीओ चीफ ऑफिसर आहा म्हणटा तो एडमिनिस्ट्रेटीव हेड म्हणटा आपूण आनी आपणाच्या हेचेर हाडला. आमकां काय प्रॉब्लेम ना. म्हाजें म्हणणें कितें आहा तुमी जर ताका बसोवपाचें आहा न्हू प्रॉपर प्रोसिजर का तो आपूण एक्सेप्टेड केल्ले आहा बाबा आपूण तेणी हें केल्या म्हणून फॉर्जरी केल्या हें सगळें केल्या. आमी म्युन्सिपल कावन्सील रेजोल्युशन घेवन हें केल्लें आहा. चीफ ऑफिसर आमचो आहा तो म्हणटा आपणाच्या हेतून पडटा आपणाक कितें कोण विचारपी कोण ना म्हणटा. आमकां कितें आमचें फक्त इतलेंच मागणें की इन्क्वायरी अंटील तेजी इन्क्वायरी काबार जाय तेजे केसी काबार जाले ताका क्लीन चीट मेळ्ळें कृष्ण ताका आमी वेलकम करता इन द म्युन्सिपालिटी ऑन द सेम पोजिशन. आमी चीफ ऑफिसर खूब पयले आनी खूब ऑफिसरूय पयले कळ्ळें न्हू. सो म्हाका दिसता हेजी आमचे पालक मंत्री जो आमचो काम करता बऱ्यापैकी पालक मंत्र्यान दोन्ही आमदारान हेजी दखल घेवची मुख्यमंत्र्यान दखल घेवची UD मिनिस्टरान दखल घेवची आनी हेजो एक सूक्ष्म रावचो. आमी हांगा कामां करपाक गेला आमकां टायमपास करपाचो ना हांगा म्युन्सिपालिटीन. आमचें कितें आहा प्रामाणीक काम करतले आनी वयतले. आमकां इतलेंच की हेंचेर न्याय दिवचो. असले चीफ ऑफिसर जे अशें करता तांकां सांगचें की अशें करचें न्हू. एक घरान चोरी केली तेणी आणि त्या चोऱ्याक त्याच घरान हाडून परत तुम्ही बसयता हो म्हाका जाल्यार हें पटना. या आरोपांक जाप दितना सीओन सांगले कर्मचाऱ्यांनी वैजकी प्रस्नांचो उल्लेख करून मानवाधिकार कारवाय करपाची धमकी दिली. सेवा सुरळीत करप आणि थकबाकी वसूल करप ही व्यवस्था आसा अशें तांणी सांगले. Supreme Court even, Honorable Supreme Court has even taken the serious cognizance of the matter. So we should not, and also he had given, there was a mention that he would be considering to approach Honorable Goa State Human Rights Commission. There have been instances in the past wherein such instances were brought before the Honorable Commission. The serious strictures and human rights authorities had come down very heavily in this matter. So me being in the administration, I was aware of all those facts, and it is not that when the law is existing, when the established law is existing, the law of the land has always to be upheld. Why we should wait for that? Why the person should wait to go to court and then deliver the justice? गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गावकार आणि वैष्णवी साळगावकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव.
मंगळारा हलक्या गडगडाचो पावस पडटलो अशी आस्त आसली, पूण पुराय राज्यांत हो दीस सुको उरलो. बुधवारा हवामान खात्यान मळब, नितळ आनी सुके हवामान उरपाचो अदमास उक्तायला. सकाळची सुरवात कांय वाठारांनी थोड्या हलक्या धुक्यान जावं येता, पूण धुकें निवळ जातकच उश्ण आनी दमट परिस्थिती निर्माण जातली. तापमान 35 डिग्री सेल्सियस मेरेन चडपाची शक्यताय आसा. उण्यांत उणें 27 डिग्री सेल्सियस आसतले. चड आर्द्रताय आशिल्ल्यान ह्या दिसा बरोच घुसपागोंदळ जावपाची शक्यताय आसा. लोकांक हायड्रेटेड रावपाचो सल्लो हवामान खात्यान दिला. दिसभर दमट परिस्थिती कायम उरपाची शक्यताय आसा. आयएमडीन बुधवारा नितळ, मळब आनी सुक्या हवामानाचो अदमास उक्तायला. सकाळी हलक्या धुक्याची शक्यताय, ताचे उपरांत उश्ण आनी दमट परिस्थिती. तापमान 27 ते 35 डिग्री सेल्सियस मेरेन आसतले. लोकांक हायड्रेटेड रावपाचो सल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगस्सो.